रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षका सर्वांकय मोगान स्वागत करतस. आयची संचिकेरी आमगेल उठासाची वैकुंठ प्रभू कुमटा प्रभमाम तुमका मोगारी स्वागत करतस. धन्यवाद. नमस्कार. तशीची हे एक भजनेची एक आसक्ती तुमका कोणाल निमित्ती आणि म्हळ्यार सांद दखून आशिल की कशी आयल त्या भजने आसक्ती. फस्ट भजने आसक्ती आमगेली आईन आमकां साधारण 5 वर्सां धरून भजनां घेवचें भजनां बसोवन घेवचें. 8 वर्सांनी हांव फस्ट वेंकटरमण देवस्थानां भजन शिकयलें 8 वर्सांनी. आमगेल्या 8 वर्सां प्रायेर आमगेल्या आईन घरा कडेन रात सांजे देवा कुडी भितर डेली एक अर्द तास पुणी भजन करूं का आनी डेली वेंकटेशाल भजन एक जावूं का तें दर्शन दी तूं म्हाका म्हूण भजन तेगेलें. तेंची फस्ट शाल ती आमकां म्हळ्यार आनी अवसूल निमित्त हय. तुमका एक भजनेची वय. एक आसक्ती आसक्ती येयली. येयली. तशीची घरकडे तुमका सदांय म्हणके भजन तुमगेल घरकड वय आशिल्ली वय. तशी आता तुम्ही तुमगेल आवसून खंयची तुमकां एक सुरवें भजन ते एक सांगूकाचीच म्हणल्यार तशी सुरवेक एक ती एक भजन ऐकुया. मुखारसून तुमकां हांव केलो प्रश्न नेमगोचे आसा ते एक भजन एक आमगेल मुखार प्रस्तुत करा. दर्शन दी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा, दर्शन दी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा, दर्शन दी तूं म्हाका. मदे पेंटान तुगेलें देवळ सदभोंवता चेडू बाळ, मदे पेंटान तुगेलें देवळ सदभोंवता चेडू बाळ. गद्य पद्यांची रे गदल कित्रे देवा तुगेली खेळ. दर्शन दी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा, दर्शन दी तूं म्हाका. नांव तुगेलें वेंकटेशू तुका म्हणटा श्रीनिवासू, नांव तुगेलें वेंकटेशू तुका म्हणटा श्रीनिवासू. हांव तुगेलो चरण दासू तूं म्हाका सर्वेशू, हांव तुगेलो चरण दासू तूं म्हाका सर्वेशू. दर्शन दी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा, दर्शन दी तूं म्हाका. शनिवारा स्वारी येता दोनी सालनी आरती घेता, शनिवारा स्वारी येता दोनी सालनी आरती घेता. आम्ही केल्लेले पाप वता हें विधान कोणाक मेळता, आम्ही केलेले पाप वता हें विधान कोणाक मेळता. दर्शन दी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा, दर्शन दी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा, दर्शन दी तूं म्हाका. हरि ओम. खुशी जाली आयकून. हे तुमका तुमगेले हें फस्ट अम्मान तुमका सुरवें देवन डेली म्हण शिवाय वाडची ना. वय, वय. जेवण ना ते म्हूण न्ही का ती तरी वासरीन देवा जेवणा वासरीन ती तरी काम करता आशिल्ली, बट आमी तें भजन म्हणून जेवणा येवका. ते एक संस्कार आशिल्ली निमित्ती आजी काही तुम्ही एक ते एक भजन म्हळ्यार एक आसक्तीर आनीक जाल्यार तुम्ही आसाच म्हणून कारण जाता. तशीची प्रभम तुमगेलें हे एक भजन एक क्षेत्रारी म्हळ्यार तुमी आतां सांदपणा तुगेलें आवसून तुमकां हे एक शिक्षण दिल्ली ताजे निमित्त तुमकां आसक्ती वाडली नंतर तुम्ही भजनेरी वापस मुखारसून आयलींची. तशीची प्रभम तुम्ही आता वेंकटरमण भजना मंडळी कुमटा हांतू सक्रिय जावन देवाल सेव करतसाची. तशी कितली वर्स तकून तुम्ही हे एक भजना मंडळींत तुम्ही सदस्य जावन आसाची. हांव 8 वर्साचेर आशिल्लो तेन्नाच फस्ट वेंकटरमण देवस्थाना भितर भजन म्हळ्यार आज म्हाका 70 वर्स प्राय 70 रनिंग म्हळ्यार 62 वर्सां जालीं. आनी वेंकटरमण देवस्थानान प्रति शनिवार भजनां वच्चींच. कसले अनिवार्य परिस्थिती मात्र भजन चुकता. आनीक थंय आस कसकी म्हळ्यार म्हाका राखत उरताची वैकुंठण आयला ना वैकुंठण आयला ना म्हणटाची. ताजे बद्दल होडपण न्हय तें म्हळ्यार तितले टायमार वचून भजन म्हणू का तशी तें 62 वर्सां दोन चोल ना. बारी खुशी जाली त्यांची 62 वर्स म्हळ्यार एक 60 वर्स म्हळ्यार एक कंप्लीट आमगेल्या एक संवत्सराचे एक सायकल कंप्लीट जाता म्हणटा. सो तितले वर्स दाखोवन तुम्ही एक भजनेर एक सेव करता म्हळ्यार आमगेले एक
समाजांतू असल एक व्यक्ती म्हणटाना आमकां बारी एक खूश जाता असं आयकुच्याक तशीची नेमकं काय जाल्यार तुमगेले हे एक भजनेचे म्हळ्यार आतां तुमी बाल्य देखून आतां तुमगेल्या शिकवण हें पुरो आसतना तुमकां ते एक भजने विशयार म्हळ्यार भजने वता आशिल्ली ती तशीची तुमगेल्या मंडळी देखून तुमी खंय भायर भजनेक वता आशिल्ली ती असले संदर्भेरी तुमकां तुमगेलें शिकवण आनी भजनेक तुमी कशी बॅलन्स करून व्हरतले म्हळ्यार कसं एक त्या टायमार बाद जाल्लेलो कितें घरा देखून कितले ताका सपोर्ट मेळटालो घरान तूं खंयी भजन गेल्यार सपोर्ट आशिल्लो आमकां रात्री पालवरीच भजनां वचशिल्ले आमी हेर दिसांनी तितलें काम करचें आमगेलो संवसार बीन व्हड तेन्ना आनीक आमगेलो आन बी पोस्टमॅन आशिल्लो तेन्ना पगार आनी उणें जालें तरी आमी कसलें एक त्या विशयांत आमकां कसलेंय तांणी बंदी ना खंयी भजन जालें तरी वचा देवा भजन करून येया अशें म्हणचें एक हें आशिल्लें बट शिकवण एक आनी तुमगेल्या ना ना ताका कसलेंय तोंदरे जालें ना जालें ना हय तशीची आतां तुमगेल्या घर कडेन समेत आतां तुमकां तुमगेल्या चेडवांक न्ही हे एक भजनेंत तुमी म्हळ्यार आसक्ती दिवयलेलच की कशी तांणी समेत हे भजनेर आसा की म्हळ्यार आमगेल्या वरीची हांव चेडूमाक सादारण 5 वर्सांची राय एरी मठा कडेन वेंकटरमण देवस्थाना भितर भजनी आपोवन उरचें तेन्ना तेन्ना तांणी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स पळोवची तेन्ना म्हळ्यार आत्तान म्हणून मस्त तबलें हें तें तेन्ना कमी जालें तरी वाजयताले आशिल्ले आमगेले सानपणेरी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स कांय ना ढोलक घेवन भजन ना तेन्ना धिमडी पंढरपूरच्यान कोणकी हाडिल्ली धिमडी ती वाजोवची आमी ताजेर भजन तेन्ना स्वर ज्ञान ना श्रुती ना जाल्यार ताळ आनी वाजोवच्याक ताळ चुकल्यार तांकां जायनाशिल्लें ताळ समो वाजोवका तुवें आनी एक कसं म्हळ्यार भजनेर तुमकां आशिल्लें ते भक्ती तसो ते चेडू आमी हांव सान नाशिल्लो तेन्ना घेवन वचचिलो आनी तांकां सान ताळ दिवचे सावकास वाजया देवा चुकल्यार ते सावताची अशें म्हणचें आमी कारण ते बी तशें सावन तांणी सान दवरूची म्हूण खंयचेय एक म्युजीक हाजे संगीत क्लासाक ताका गेलो नाची आमगेलो म्हालगड कृष्णानंद मात्र तबला क्लासाक गेल्लो सान आशिल्लो तेन्ना म्हळ्यार ताका सान 2 तबला आसक्ती सान 3 वर्सां चल्लो आशिल्लो तेन्ना 2 कोळ अशी उमती घालून तो वाजयत बसताशिल्लो घरा कडेन आमगेलो आईल गवजी तेन्ना म्हूण होडान वाजयनाक रे म्हूण आयकनाशिल्लो तशी देवादयेन ताका बी आज तो बेंगळुरा भितर एक बेंगळुरू मंडळी सक्रिय सदस्य कृष्णानंद प्रभू म्हणून आसा आनी हो दुसरेच बी रामानंद बी ताका संगीताचे विशेष कसलें हें ना जाल्यार भजन मात्र ताका देवान हें कंठ बरो दिला म्हळ्यार आतां चेडवांक जाल्यार तुमी कंटिन्यू करून वचाची म्हणून एक भजनेर एक तुमी भजन हें दिलें धाकलो बी दत्तानंद प्रभू तो धारवाडा वचून ताणें मंडळी बांदली धारवाडा भितर SDM युनिवर्सिटी भितरी फायनान्सांत आसतो थंय वचून ताणें धारवाडची हुबळी लोकांक घेवन मंडळ बांदलें आज फेमस जाला प्रत्येक भजन आपयतात भजन केन्नाय अशीच निरंतर चलता असो आनी के तुमगेले की सुमार सकड अनुभव निमगता एक आमगेले खातीर एक सानी एक भजन प्रस्तुत कराच हूव तरुवर मनेगे फुल्ल तरुवा हूव तरुवर मनेगे फुल्ल तरुवा ಅವ್ವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ಅವ್ವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವು ಇಂದಿರಾರಮಣಂಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನುತಾ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಶಯನನು ತಾನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಶಯನನು ತಾನು ಎಂದೆಂದು ವಾಸಿಪ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ
ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದು ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನು ಹುಲ್ಲನು ತಿನಿಸಿದ ಅಂಡಜವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಅಂಡಜವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ತೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿಹನೋ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ಕೊಡುವ. ऐकून घराकडं भजन डेली करता आम्ही हां म्हणून आता देवस्थान आम्ही तर ती भजन म्हणच्या गेल्या रे आता पुरा एकदम धूमधाम भजन वय वय तर थंय देवस्थानात अक्का सेट झाल्याचे आम्ही बी वयप्ಪ तशीची प्रॉब्लेम आता तुम्ही 62 ವರ್ಷ ದಕ್ಕೂ एक निरंतर जाऊन एक देवालयाची नामसंकीर्तन सेवा करून येतसाच तशीची तुमगेल हांगा तुम्ही चेडवांक पुरा कसं एक भजनेचे तरबेती तसल कसं एक दिवचेस की आता जनरेशन म्हळ्यार आनीक मुखारसून तांणी चलची म्हणके तसल कसं तुमगेले गांवां तुम्ही करतसाच की आम्ही म्हळ्यार शनिवार प्रति शनिवार व्यंकटरमण देवस्थाना भितर भजनाक जाल्यार तितली सांजचे चेडवांक आपयताची तांकां ताळ दिवचे तांगेले ताळ चुकल्यार बी थोडशे लोकांक जायना जाल्यार हांव सांगता देवा सावकास वचय कळना मुखार जाल्यार तरी तुमी चलोवन उरका हें वय आतां म्हळ्यार पुरा लोक चेडूं शिकताची भायर वताची वय साधारण 20 to 40 इयर्साची विशेष कोणी नाच गांवांत वय पुरा बेंगळूर हैदराबाद थंय हांगा गेले थंयसावन हांगा सांगता येया तुमी थंयसावन चेडूं मस्त येताची भजन म्हणटाची पट्टी बिट्टी घेवन तांगेले भजन म्हणटाची बेगीन चांचल्य स्वभाव तागेले भजन जाले भितर उठता वचता तरी आमी मात्र संद करून हें करता. अशी जी सकाळ आम्ही गांवचे आमगेल समाजा लोकांना तंगेल गांवांत अशीच एक यंग जनरेशनाक सपोर्ट दिवन तांकां एक तरबेतीशी दिवन आनी एक आसक्ती वचची म्हणून एक भजन केल्लें म्हणटात जाल्यार एक पंथाक तांकां ताजे भितर आयल्यार मागीर तांकां तें भायर वचचें म्हळ्यार एक भजनेक एक घट्टी जावन एक हें व्हरता म्हणून संगीत कित्याक म्हळ्यार आमकां जाल्यार आमगेले आनमान तशीची भजने भितर एक कोणाक आपोनूर न्हू आसक्ती न्हू आतां खंय भजन की थंय आमकां परा एकादश रे परा हांगा वचचें आसा आमकां तें एक ताजें एक हें आसता केदन येता ते दिवस केदन भजने वचचें म्हणून तशी ताजे खातीर निमगेलें सो असो आनीक मुखार मस्तच पुरा तुमगेले कुमटा भितरी तुमगेले यंग जनरेशन पुरा आमगेले समाजाचे ओट्टू जावन आनीक एक तुमगेले भजनेक चड जेवन येवं म्हणून हांव एक आशय करता तशीची प्रॉब्लम तुम्ही आतां भजनेनी वतना म्हळ्यार तुमकां व्यापार न्हू ना हांव पोस्टमॅन आशिल्लो हां वय तेंची तुमी आतां कामां आसतना आतां तुमकां खंय भजनेनी वचचें आसतलें न्हू केन्नाय तुमी भजने वतलीं खंय पूण आतां मंडळी घेवन तशी कामां वचची वेळारी तुमकां आतां भजन खंय रात्री एक 12 गंटेक अशी पुरा मेळटा आसता तसल संदर्भेरी आतां तुमकां हेर दीस कामां वचचें आसता सो कशी मॅनेज करतले आनी भजने निमित्त तुमकां कसं एक तोंदर म्हळ्यार जाल्लेलो की ना भजने गेल्यार हेर दिसा बेगीन काम करच्या त्रास जातशिल्लो हांव सांगलें न्ही रात्री पाळणेरी बसचें आमी आमकां तें तसो न्हू आमगेले सरावंड हळ्ळी लोक ती एकादशी एक भजन आसतें तें आमकां आपयशिल्लें तें आमगेले एक 5-6 लोकांची टीम आशिल्लें आमी वचचें जाल्यार सबंद रात्री पाळणें गेलें तरी हेर दिसा कामाक कसलेंय तोंदर जायनाशिल्लें कारण काम करून येवन अशें जेवण करून न्हिदल्यार मात्र दुसरे दिवस सकाळीं उठचें तितलें हें आशिल्लें पूण ताजें न्हय आनीक ते दिसा आनीक लहरी म्हळ्यार एक नमुनो उत्साह काम करच्याक म्हळ्यार कान्ना आमी तर ते पयले दिसाची भजनाची गुंते उरतशिल्लें भजन म्हणटाना एक तितले एक तांचो शक्ती आसा म्हळ्यार तुमी एक खंडीत ताजें आनीक ताकद येता म्हणून खंडीत तशीची तुमगेले एक जीवन हेतू एक ही भजन म्हळ्यार एक विशयारी
आणि तुमगेल जीवन येईन तो हांव कसं नेमकें तसं म्हणल्यार एक कसं न्ही एक तुमगेलें एक काम म्हणल्यार एक लेखून आसता तुमी अशी अशी जावंक आशिल्ली जायन नवें म्हणून आनी अशीची तुमकां एक तें एक चमत्कारशी तें काम जावन वता तेन्ना तुमी म्हळ्यार तुमी इतले वर्स दाखोवन एक ते भजने क्षेत्रार एक देवाक एक सेवा समर्पण केलेलं वय तशे निमित्त खंडित म्हगेलें एक काम जाल्ला म्हणचे विचारार तुमगेलें एक जीवन येत कसं येत असेल भजने निमित्त जालेलं आसता देवा दयेन भजन केल्ली पुण्यान आमकां खंयचीय मनांत येवजील कामां जात आशिल्लीं म्हाका केन्ना एक याद आशिल्ली सादारण 40 वर्सां फुडें मुल्की वेंकटरमण देवस्थानाचे वर्धंती उत्सवाक हांव 3 दिवस आशिल्लो हांगा तेन्ना काशी मठांत सुधींद्र तीर्थ स्वामी देवस्थानांत आशिल्ले पटू लोक भजन करता आसतना हांव बी वचून भजन करच्या बसलो लास्ट तांणी गंध आनीक हें दिलें बर कर देव भजन कर तितलेच आनी एक म्हळ्यार तांणी कसो म्हणलें देवाले हांव माग तूं देव दिता काही मागना जाल्यार बी दिता अपूट मागना जाल्यार तुका पुष्कळ दिता देव तशें म्हणून हांव केन्ना कसा की म्हळ्यार परमात्मा तुगेलो एक अनुग्रह सदा दवरून आरोग्य दिल्या पुरो म्हूण देवाले मागता बाकी विशेष कसलें जावन मागना कडे मना भितर उरता म्हाका तशें सावका म्हाका कशें सावका हें म्हणटा बट देवाले मागची म्हळ्यार सदा तुगेलो अनुग्रह एक दवर देवा सर्वस्व मेळटा खंडित नाही जाल्यार तुमगेलें एक जीवन येन एक खंयचें एक असल घटन की तूं खंडितची हें एक भजने म्हळ्यार एक इतलें हांव एक भजने निमित्त गेल्ले निमित्त म्हाका खंडित हें एक म्हाका काम जाल्लें आसा म्हळ्यार विचारार खंयची एक तुमकां इन्सिडेंट उडगा आसास की चटणें तसलें कांय हें ना बट देवा दयेन देवान सर्व बरें केलें चेडवांक बी तांगेलें हें केलें देवादयेन आमकां सुन्न बी बऱ्यो मेळ्ळेची सान वेल टू डू खंडित तशीची तसो आतां आनी कशें भजनेक आमकां आसक्ती जास्ती ताजेन देवान दिलें कितकें आमकां बरें पडना खंडित नाही जाल्यार एक 70 वर्सां प्रायर आनी कितें जाल्यार तुमकां 70 म्हूण तुमी सांगले शिवाय आमकां पळयता म्हळ्यार केस आनी तुमगेले पिकला जाल्यार एक 60 म्हूण सांगत 70 म्हणून सांगले तुमी सांगतरी आमकां कळटा आसा जाल्यार तुमकां एक तितलेय म्हळ्यार एक आत्ताय ते एक भजनेचे एक आसक्ती आसा म्हणजे एक ते एक देवान एक तुमकां सेवा करचा एक योग दिला म्हणून तशी तुमी आतांचे एक युवा पिळगेक हे एक भजन एक बरें इता म्हळ्यार आजीचे युवा पिळगेन तूं सुमार जनांक भजन न्ही म्हळ्यार गोत्त आसा भजन आमगेल्या समाजान तूं भजन मंडळी आसा देवस्थाना भजन जाता जाल्यार ताजे एक केलो जनांक एक ताजे करेक्ट जाल्यार एक हें गोतना तशी तुमी एक आत्ताचे एक युवा पिळगेक भजन एक बरें कसं एक सांगू इच्छा पोवताचे भजने विशयार कित्याक म्हळ्यार आत्तां पयले नमुने हे टी व्ही मोबायल ते हें म्हणलें जनांक पुरो भजने आसक्ती कमी एकादो तो ते टायमार भजने येवन बसल्यार बी तागेलो लक्ष थंय उरता आपणाल अमके इतले टायमार IPL सुरू जाता कितले टायमार आपणे न्यूज पळोवका असो लोटो हें आसा जाल तरीची तांतू जाल तरी आमगेल्या कुमटा गांवांत कसलेंय फंक्शन आसल्यार कसलें हिंदीन चिंतीस पुरा सोण घे न्हू तांणी भजन येताचे ताजेन हांव तांकां सांगता भजने येया तुमगेलें भजन तुमी करा ताजेन तुमकां देव बरें करता म्हणून हांव सांगता जालें तितले लोक जास्त येया म्हणा तांत कांय हें ना कोणें कसलें म्हणटा तुगेलो स्वर समजायना तूं म्हणलें करेक्ट तुगेलो ताळ चुकता कसलें घेवन वचनाका कित्याक म्हळ्यार हांगा कांय प्रशस्ती दिवच ना देवालें भजन चंद करून करा तांतूय देव बरें करता म्हूण कोणें कांय जन्मा येवका जाल्यार शिकून येनाची ओट्टू लोकांक भीमसेन ज्यूस जावका म्हळ्यार जायना अजीत कडकडे जाय म्हण जावका जायना आमकां कितली ताकद दिल्या जय जय राम कृष्ण हरी नाका हरे राम हरे कृष्ण हें भजन तरी म्हणा ताजेनच नाम संकीर्तन जावका तशी जी तुम्ही आता भजनेचे मंडळी घेवन एक जबाबदारी घेवन एक खंय भजने वच्ची विचारारी निमगो का जाल्यार ताजे एक अनुभव तुमगेले निमगो का जाल्यार म्हळ्यार एक सदस्यांक सकट सदस्यांक एक सांगून असल अमके अमके दिसाक भजन आसरे पूण सांगून तांकां वट्ट कोन्न ते करेक्ट जाल्लेले एक समय आवचे हाजी विचारार तुमगेलो अनुभव कशे व्हड अनुभव आनी व्हड प्रश्न हो कित्याक म्हळ्यार हांव म्हणटा हे भजने मंडळीक खंय तरी व्हरचें पुरो बेब्या तुला भार सो म्हूण एकल्या व्हरवरी आनी एकलो उरना एकल्या व्हरवरी आनी एकल्या उरना तेन्ना पयल्यांनी आमी सायकलार हार्मोनियम तबले व्हरून एक कण दवरून घेवचें हांगा आपोवचें सायकल घेवन वचचें ताका हाडवरी हो उरना हाका हाडवरी अंतूय तूं ते टायमार वचून पावरीक हरो हर जातशिलें जाल्यार तांकां तितले लोकांक व्हेल तरी देवा दयेन भजन बरें जातशिलें
तेंच आमकां व्हड समाधान म्हळ्यार धन्य म्हणून आमी वय वय आमी तितलो कश्ट काण हांगा कोट्ट करून हाडिल्ल्याक आमी धन्य जाले म्हणून मना समजतशिलो हांव. तशी ते एक व्हड जबाबदार वय. न्ही जाल्यार आज एक पुरा देवाल दयेन सकड लोकांक एक सवलत दिला समृद्ध आमगेलो समाज वय. फुडें तरी तुमी सांगल्यात सायकलार वचचे आशिल्ले म्हणून आतां आमगेले मंडळीन तूं कितले मेंबर्स आसा की तितली बी कार आसा वय. न्ही जाल्यार एक कसं सांगची म्हळ्यार हांवें अर्थ आमगेले मंडळीचे म्हळ्यार एक जन आमगेले प्रतिनिधी ಸ್ವಲ್ಪ थोडे तरी उणी जातास सो हाजी विचारारी तुम्ही कसं सांगचा इश्ट पावतात म्हळ्यार आनीके फुडले इतले जन चेड ना आतां थोडे उणी जातास वय एक कसं म्हळ्यार कामा खातीर तांणी बेंगलोरा की हांगा की विंगड गांवां वचचे तांकां अनिवार्य आसा जाल्यार हे विचारार तुमगेले एक कसं एक सांगू इश्ट नाही पावतात आशिल्ले जन येताचे म्हळ्यार यंगस्टर्स कमी जाल्यार आशिल्ले जन येताचे आनी आत्तांची ज्यो युवा पिळगी आसा म्हळ्यार कॉलेज स्टुडंट्स ते हे पुरा भजनाक मस्त आसक्ती करताचे आनी पुरा तांनीची तबले वाजोवचें पेट वाजोवची आनी कसं जाल्यार रिपेरी करची ओटू तांनीची तें एक आमकां मस्त खुशीची आतां पयलीं आमी वेंकटरमण देवस्थाना भितर पयलीं जाल्यार तरीची 7-8 लोक बसून भजन करशिल्ले आतां 15-16 लोक येताचे हांव सांगता देव करून घेत की कसं की आमगेल्या हातां आसो हें आं आमी कांय पगार दिनाची यो म्हणटाचे आमी आज भजन यो 8 सूर करता हांव म्हणचें सुरवे ओट्टू सरंजाम तयार करून हार्मोनियम तबला ओट्टू सेट करून हांव म्हणचें युद्धा रेडी करून दवरलें तुमी या युद्ध करा अशी तशी जी इतली वर्स एक 62 वर्स दाखवून निरंतर जावन ते साळेरी वेंकटरमणाले एक साळेरी तुमी भजन करून येवन आसाच तशी एक आमकां एक वेंकटरमणाले एक भजन आमगेले मुखार प्रस्तुत करायची आमगेले वेंकटरमण देवस्थाना आमी तरी वाराक म्हयन्या भितर एक शेनवार तरी हें भजन म्हणचेंच वेंकटाद्रि समं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेशो समो देवो न भूतो न भविष्यति ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನೇ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯೋ ನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ ದೇವಾ ಕಾಯೋ ನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ ಶೇಷಶಯನನೇ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯನೇ ಶೇಷಶಯನನೇ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯನೇ ಭಕ್ತರ ಕಾಯುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಭಕ್ತರ ಕಾಯುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯೋ ನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ ದೇವಾ ಕಾಯೋ ನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ ಆಶಾಪಾಶಗಳೆಂಬ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿನ ಆಶಾಪಾಶಗಳೆಂಬ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿನ ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾದೆನಲ್ಲೋ ದೇವಾ ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾದೆನಲ್ಲೋ ದೇವಾ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನೇ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ
श्री गोविंदा ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯೋನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ ದೇವಾ ಕಾಯೋನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ ದೇವಾ ಕಾಯೋನಿ ನಮ್ಮನು ದೇವಾ. मस्त खुशी झाली. तुम्ही ते एक व्यंकटरमणाक येद्रा पळयतं पळयतं म्हणल्यार म्हणून एक आमकां अनुभव जाता तुमगेले भजन आयकताना. तशीच आतां हे एक भजने विचारा रे. तुम्ही आता तुमगेल्या गांवांत तूं एकादशी भजन आचरण करतात न्हू तुम्ही? एकादशी भजन उणे एकादशी दिवस बाकी द्वादश स्तोत्र विष्णू सहस्रनाम हज्जी हें जास्ती देवस्थाना भितर भजन कमी आं म्हणून वर्षा एक आसा. आं आनी एक आमगेल्या घरा लागीं एक विठोब देवस्थान म्हणून आसा. थंय 7 दिसा सप्ताह जाता. तेन्ना आमगेले GSB समाजाच्यांक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्यांक 3 तासां पाळ आसा. ताका मात्र फुल्ल जन पट्टू म्हळ्यार आमगे गांवचे सरवंड पुरा लोक येताची 2-3 पाळ आसाची. जाल्यार आमगे GSB समाजाचे म्हणून सांगून सांजे 4 ते 7 पाळ आसा. ताका फुल्ल जन येताची. खंडे तशी तुम्ही तुमगेल्या गांवांत भितरी भजनेचे एक मंगल की कसं नाही करताची तशी ते करची विचारारी तेन्ना मंडळीक आनी आपोच विचारारी हे विचारार तुम्ही जबाबदार घेतले आसतना ताजे एक अनुभव कशी आसता? भजन एक दुसऱ्या गांवच्याक आनी आपोवच्याक हांव मस्त जबाबदार घेनाशिल्लो. म्हळ्यार म्हाका तितलें ताजें हें जी ना. तशें म्हणून आमगेलें चेडूं आतां पयर पळय व्यंकटरमण देवस्थाना भितरी 12 तास भजन जालें आमगेलें कुमटा व्यंकटरमण. तेन्ना कारकळचे होन्नावरचे भटकळचे बळकूरचे तांणी उठलो का 2-2 तास भजन हें दिवन चांग तांणी हें करून तांकां पुरा सन्मान आनी करून हो ताळ तांणी दिल्लोच पळय. प्रत्येक मंडळी एक ताळू एक शालू मोमेंटो आनी एक स्टॅच्यू हें उठू हें करून बरें करून हें करून दिलें. तशी तांणी चेडूं करताची आतांची म्हळ्यार तांकां फोनोवची तितली कॉन्टॅक्ट बी आसा तितले तांणी बशील कडच्यान काम करताची. तुम्ही तांकां आमगे सपोर्ट आसा आनी एक तांकां कसं एक जाय जाल्यार तुमकां मुद्दाम ताका सांग हाका सांग ताका सांग म्हणटा हांव. आनी आमगेले तेन्ना जनरेशनाक गिंता आतांची यंगस्टर्स विंगड जाल्यार तुमगेले सकडाल एक सपोर्ट आशिल्ली ती तितली कार्यक्रम बी भारी छंद जाताची. वाय तशीची प्रभाव इतली वेळ कुमटांतल्यान तितली दूर देखून आमी एक आपयताना एक मोगार तुमी जायत रे हांव येता म्हणून हे कार्यक्रमा भितर तुमी आयल आसाची. तशी तुमकां आनीके जाल्यार म्हळ्यार 62 वर्स आमगेले हे संचिकेर आयल पैकी मस्त एक लेंथीएस्ट म्हण येता. 62 वर्स देखून तुमी एक भजनेचे सेवा देवाल्याक करता आसाची. तशी आनीके जाल्यार निरंतर जावन तुमकां एक सेवा करची तशी आरोग्य सक्कळ देव दिवो. तशीच तुमी आनीके जाल्यार आमगेले एक युवा पिळगेक एक मार्गदर्शन जावन आमगेले समाजारी आनी कितले एक भजनेरी काम करतोश जावं म्हणून आमी सोम्या लागीं देवा लागीं मागता. धन्योस्मी. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. हरि ओम. हे आमगेल मंगल कशें पद्दती. तशीची आयचे रामकृष्ण हरी संचिका हांगा समाप्त जाता. तशीच येवची संचिकेरी अनेक व्यक्ती लोटो आमी हांगा येताची थंय तारी. नमस्कार. नमस्कार.